आयज देशभरात काँग्रेस पक्षाचे फुडारी सगळे सपोर्टर्स आणि दुसरे पक्षाचे सपोर्टर भायर सरलेले आहा मोठे संख्येन. वेदर इट इज मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, वयता थिंगा सगळे पक्षाचे लोक भायर सरलेले आहा. जेन्ना अटॅक ऑन डेमोक्रेसी जाता तेन्ना लोक भायर सरता. नॅशनल हेराल्ड हो सगळ्यान आदलो न्यूजपेपर आणि हो कोणी स्टार्ट केल्लो? जे लोक फ्रीडम मुवमेंटान आसले, जे इंडियेक स्वतंत्र देश पळोवपाक सोदताले, ह्या मोठ्या लोकांनी, ह्या फ्रीडम फायटरांनी, जे आदले प्रायम मिनिस्टर, जो पयलो प्रायम मिनिस्टर आसलो इंडियेचो जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम तंडोन, आचार्य नरेंद्र देव, रफीक अहमद, सरदार पटेल हे नामनीचे लोक हेंच्यांनी हो न्यूजपेपर चालू केल्लो. आणि हो चालू उरपाक आनी फुडें व्हरपाक जी काँग्रेस पक्षान तांकां मदत केली, जो फायनान्शियल हेल्प केलो, लोन म्हणून दिलो, आणि हो लोन कित्याक दिलो? सगळे पत्रकार भाव, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर हेंकां सॅलरी दिवपाक, हेंचे पेन्शन दिवपाक, हेंकां मजबूत करपाक, हेंकां खंय तरी घरा ना धाडपाक हो नॅशनल हेराल्ड जितो उरचो म्हणून हो लोन दिलो. आनी त्या खातीर आयज श्रीमती सोनिया गांधी जी आमची नॅशनल प्रेसिडेंट आहा इंडियन नॅशनल काँग्रेसाची, तिचो चलो आमचो लीडर बाब राहुल गांधी हेंकां ईडी समन करता. आदली केस, पूण समन आतां जाता. इलेक्शन जितले जितले लागीं पावता तितली तितली समनां येता. विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स हॅव नो प्लेस इन अ डेमोक्रेसी. म्हाका दिसता विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स देशभरान चालू आहा. आमचे गोंयान हे आमी पळोवपाक दिसता आमकां, जेन्ना आमकांच टार्गेट करता लीडर ऑफ ऑपोजिशनाक. हे आख्ख्या फूल इंडियेक चालू आहा आनी हे बंद जावपाक जाय म्हणून आमी आयज ईडी ऑफिसान येयल्ले. आमी गोंयच्या लोकांक दाखोवपाक येयल्ले आहा, इंडियेच्या लोकांक दाखोवपाक येयल्ले आहा, आख्ख्या संवसाराच्या लोकांक दाखोवपाक येयल्ले आहा की विंडिक्टिव्ह पॉलिटिक्स हे जावपाक जायना. वी आर अ डेमोक्रेटीक कंट्री. आमकां डेमोक्रेसीन रायट आहा उलोवपाक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मुवमेंट. म्हाका दिसता खंय तरी आमचेर बंधन हाडपाचो प्रयत्न चालू आहा, लोकांची तोंडां सायलन्स करपाचो प्रयत्न चालू आहा. आनी त्या खातीर जे जे रॉंग जाता, आमच्या गोंयान जाता, इंडियेक जाता, ते म्हाका दिसता उलोवन आमी दाखोवचें पडटलें, सांगचें पडटलें लोकांक, लोकांचे मनान घालचें पडटलें. आयज मोठो प्रश्न आहा गोंयान आनी इंडियेक. अनएम्प्लॉयमेंट वाडला, म्हारगाय खंय पावल्या ती पळया. जे बेजीक वस्तू जे लोक सकाळी ब्रेकफास्ट, लंच आणि डिनर और 2 जेवणात करता, ते वस्तू खंय पावल्या ते पळया. ते खंय तरी सायडीक दवरपा खातीर हे सगळे ने पॉलिटिकल हे चालू आहा. कोणाक तरी ईडी ऑफिसान आपप, कोणाक आनी कसलो स्टेटमेंट करप, रिलिजनाचेर स्टेटमेंट करप, रिलिजना मदेकात फूट घालप, लोकांक झगडप, हे सगळे प्रयत्न चालू आहा. आनी हे बंद जावपाक जाय. त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयचे लोक आनी इंडियेचे लोक सगळे एक जातले. आनी त्या खातीर आयज आमी सगळे हिंगा येयल्या निशेध करपाक. वी हॅव कम हियर इन सपोर्ट ऑफ राहुल गांधी, इन सपोर्ट ऑफ सोनिया गांधी. थँक्यू.